पर्वरी क्षत्रिय मराठा समाजान आयतारा गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो। दोतोर, अभियंते तशेंच हेर मळार उत्कृष्ट कामगिरी केल्ल्या खातीर ह्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो। ह्या वेळार आदले समाज कल्याण मंत्री चंद्रकांत चोडणकर, न्यायाधीश जगदीश चोडणकर आनी हेर मानेस्ते हजर आसले। RDS गोवा खातीर पर्वरच्यान महेंद्र गांवकर। आमकां सगळ्याकूच 24 वरांच आहा। टाटाकूय 24 वरां आहा, बिर्लाकूय 24 वरां आहा आनी बिकाऱ्याकूय 24 वरां आहा। पण जे मनीस काम करता कशा पद्दतीन ते इम्पॉर्टंट आनी त्या खातीर आनी तितून कितें सगळ्यान आमचो वर्स्ट एनिमी इज आळस। जी आळस आहा बाबा नाका आयज नाका फाल्यां करया हें तर विद्यार्थ्यांनी विसरून वयचें। कित्याक तो टायम गेलोलो ती तुमची वर्सां जी तुमची एज आसता अभ्यास करपाची ती मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी देरफॉर तुमी पळोवंक जाय हाव टू मॅनेज द टायम, दॅट इज कॉल्ड टायम मॅनेजमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, बाब जगदीश चोडणकरांनी एक तुमकां महत्वाची एक सूचना दिल्ली, श्यामची आई मेळटा जाल्यार पुस्तक वाचात म्हणून। तेजे फाटल्यान व्हडलो उद्देश आहा तेजो। एक व्हडली मॅसेज दिवंक सोदता तुमकां ते। आनी त्याच बरोबर म्हाकाय एक याद येयली आज जेन्ना आमी चीफ गेस्टा कडेन तांकां इन्विटेशन दिवपाक गेले, ते दिसा ते उलयता अशें सोगान म्हणून गेले की माय मेंटर इज माय फादर। व्हॉट ही सेड? माय मेंटर इज माय फादर। आपल्याक जो घडयला तो आपल्या बापायन। So I request all of you students, please always remember your parents. That is the message what they want to give you. त्यावेळेस संस्थेची बांधणी केली त्यांना त्यांच्या मनात काही उद्दिष्ट आली। 1926 सालापासून आमच्या संस्थेचा उल्लेख मिळतो आमच्या दप्तरात। त्याच्यानंतर पुढे आता स्वातंत्र्य झाल्यानंतर ती रजिस्टर झाली संस्था। संस्थेचा व्याप वाढतच असा। ही समाजाची जी चळवळ जी आसा हे समाजाच्या चळवळीत तुमचा आमचा सगळ्यांचा जर हातभाग लागून तर जाय